नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। बाबूश पर्रीकार दिल्ली बसका गोंयांत राजकी धुसफूस। बाबूश म्हणटा बसका राजकी न्ही। उदरगतीचेर बाबूशाक मंत्री करता काय विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा पावसा उपरांत 70 केपें सांग्यार सप्तकभर लोकांच्या लायट उदकाक हाल। परिस्थिती जाग्यार पडना म्हणून चाळवल्ल्या लोकांचो मामलेदार। PWD इंजिनियरांक घेराव। GCAची वेंचणूक थारायल्ले प्रमाण सगळ्या क्लबांक मतदानाचो अधिकार। GCAन नेमिल्ली नवी वेंचणूक समिती बेकायदेशीर। हायकोर्टाची समिती तपासतली अर्ज। ताळगांव ODP बदलतात म्हूण ताळगांव BJPचो NGPDAचेर फोग। ताळगांव काबार जातले म्हूण भंय। मळा तळ्याचो प्रकल्प रद्द। बिल्डिंगांनी पार्किंगाक जादा फ्लोर। तेरेखोल तापले। गोल्फ कोर्साचे सुवातेर लोकांची कंपनीच्या बाउन्सरांकडेन केस्तांवां मारबडय। सुवातेर मामलेदार पुलीस फोर्स मशिनरीन झाडां काबार केली म्हूण बोवाळ। आणि 100 शारांक स्मार्ट सिटी करपाची अमृत येवजण प्रधानमंत्री मोदीन लायली चालीक। 5 वर्सांत 48,000 कोटी खर्च। स्मार्ट सिटीनी गोंयची पणजे UPAची जनरूम गुटलायली। खबरो विस्तारान। बाबूश अकस्मात दिल्ली वचून पर्रीकाराक मेळिल्ल्यान ताका मंत्री करतात म्हणून राजकी धुसफूस चडार पडल्या। विचारल्यार बाबूश म्हणटा तो खंय सांताक्रूज आनी ताळगांवची कामां जाग्यार घालूंक म्हूण देशाच्या रक्षा मंत्र्याक मेळून आयला। पार्सेकारान ताची कामां जाग्यार घालची म्हूण खंय ताणें पर्रीकाराक सांगलां। बाबूश पर्रीकाराक मेळून येतासर सांजे मुख्यमंत्री पार्सेकार दिल्ली गेलो। बाबूशाक मंत्री करता काय विचारल्यार पार्सेकाराची उतरां आयकयात। बाबूश मोन्सेराताक तुम्ही कॅबिनेटान घेतले? सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरात परत एक फावट मंत्री जातलो काय कितें? बाबूश मंत्री जाता म्हूण बोवाळ पडला। बाबूश मोन्सेरात बिरेस्तारा दिल्ली वचून रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळिल्ल्यान राजकी मळार आनीक खवदळ पडलो। अचकीत दिल्ली वचून पर्रीकाराक मेळपाचें कारण प्रुडंटान बाबूशाक विचारलें। तो म्हणटा उदरगतीच्या कामां खातीर तो खंय पर्रीकाराक मेळ्ळो। मंत्रिमंडळान खंय ताचो आस्पाव जावंक शकना। I had come to Delhi because of my some friends' engagement actually. Okay. So then since I was in Delhi, so I said I would pay a courtesy visit to the defense minister. I paid him a call because I had some development works which were to be carried out, which he had promised me during his tenure. No, whatever he had promised, no, in his during his speech, first budget speech. So nothing has been done after that. So that is the reason I just told him just to tell Mr. Parrikar to see whatever promises you have given, just to see that it is implemented and completed. आणि आमका ऐकू येतं की तुमका कॅबिनेटात No, I don't know who is spreading this false rumor. There's nothing. There's no such move, and there will never be such move. Okay, so let me just rubbish all these claims. Whoever is trying to basically spark this controversy. नाही, तुम्ही गव्हर्नमेंटा सपोर्ट एक्सटेंड केला? No, I am not extending any support or anything like that. बाबूश पर्रीकाराक मेळ्ळ्या उपरांत गोंयचो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार बिरेस्तारा सांजे अचकीत दिल्ली वचपाक भायर सरलो। दिल्ली वचपाचें कारण पार्सेकारान सांगूंक ना। मात बाबूश मंत्री जातलो काय विचारल्यार तो कितें उलयलो तें आयकात। अरे तुझ्याच विचारूं येता हो पळय कोण एकटो म्हाका दिल्ली वचपाचें कारण कितें काय आणि बाबूश मोन्सेराताक तुम्ही कॅबिनेटान घेतले? ताळगांवच्या भाजपा फुडाऱ्यान मात मारपाक जाय तो बाण मारला। Our honorable MLA of Nuhe was given a ministry. He landed up in jail. If something is on the cards similar to that, then I think it will be a good move. So you think if something like that is on the cards, मी एक मिनिस्ट्री दिली आणि मी एक भितर उडयलो अशें जर कितें विचारा अशें सरकारान म्हणना होतो का भितर उडयलो. सो इफ समथींग लायक दॅट इज हॅपनिंग देन आय थिंक इट मे बी अ गुड मूव. ज्या मनशान पुलीस स्टेशन फोडलां, ज्या मनशान आमच्या यूथ काँग्रेसीच्या वर्करांक
कशें मारले हांगा ते तुमी सगळ्यांनी पळयल्या. ज्या मनशान हांगा खुबश्यो वायट गोश्टी ज्यो केल्ल्यो आसा, आमचो सरकार 2005 सारको उडयल्लो आसा, असल्या मनशांक पक्ष भितर घेतली किंवा मिनिस्ट्री दितली. 7वी फेल मनशाक फाटीं काँग्रेसीन एज्युकेशन मिनिस्टर केल्लो, म्हाका दिसना 7वी फेल मनशाक भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर करतली. बाबुशाक मंत्री करचो म्हूण भाजपांतलेच कांय वरिश्ठ फुडारी पेटल्यात अशें सुत्रां सांगतात. पण पार्सेकाराक बाबुश मंत्रिमंडळान नाका. ह्या प्रकरणावेल्यान गोंयांत बीजेपीचे 2 गट जाल्यात. आतां प्रकरण रक्षा मंत्री पर्रीकारा कडेन पावला. पार्सेकार फाटीं सरूंक तयार ना, ताका बाबुश नाकाच. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी दिशांत परब. पावसा उपरांत 70 केपें सांग्यार सप्तकभर लोकांचे लायट आनी उदकाक हाल चल्ल्यात. लायट गेल्ल्यान उदका पुरवणूय जाग्यार पडना. बुधवाराक केरी 70 चाळवल्ल्या लोकांनी हायवे आडायलो. लोक आटाप न जाल्ल्यान ब्रेस्तारा मामलेदाराक इंजिनियरांची ताकतिकेन बसका घेवची पडली. केपें आनी सांगेच्या लोकांनी मामलेदार PWDक वचून घेराव घालो. विरोधी पक्ष फुडारी मात म्हणटा केरीच्या लोकांनी रस्तो आडावन खंय बरोबर केलें ना. केरी 70 लोकांचे फाटले 4-5 दीस जाले उदक लायटीक हाल जाल्यात. बुधवारा राती मेरेन लोकांनी बेळगांव हायवे आडायल्या उपरांत मामलेदार PWD WRDचे ऑफिसर जागे जाले. मुख्य प्रश्न म्हटल्यार पाणयाचो आणि लायटीचो प्रश्न. लायट ना म्हणून पाणी ना, दोन्ही डिपार्टमेंटाक एकामेकाचेर दुखलूंक लागले. जेन्ना परत आतां हांगासर मोर्चा काडलो आणि बंद केले तेन्ना खंय तरी जागृती जाली, मामलेदारा मेरेन पावले आणि त्यांनी सगळे हे करून आज आमकां इन्शुरन्स दिला की 4 दिसांनी आपण सगळे हे कर. थंयचो आमदार विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राण्यानूय अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. मात लोकांनी राती रस्तो आडोवन केले ते खंय बरोबर केले ना. They stopped the whole road for innocent people coming into Goa, tourists and other people. We should not do that. They take a bad memories with them. We stop roads, etc. I am against such things. केप्यां कावण्या फाटले 8 दीस जाले लायट आनी उदक ना. आमची भुरगीं ट्युशनाक वयता. ती ट्युशना सावन घराक 6:30 पावता. तेन्ना तांकां घराडे येवन कांयच करपाक मेळना. एक तर ट्युशना वचून अभ्यास करून येता ते, पूण घराडे येतकीर मातसो अभ्यास करूं मेळना. मेन म्हणटा कांयच करूं मेळना. येयली भुरगीं न्हिदोंक सोदता लायट ना म्हणटकीर. एक विचारल्यार तो म्हणटा झाडां पडिल्ल्यान खंय परत परत लायट वता. Because of this heavy wind, no, many trees are fallen on our line. Due to this, no, some here 3 numbers of 11 meters poles are broken. फायर ब्रिगेड म्हणटा झाडां कापपाक गेल्यार लायटीचे ऑफिसर जाग्यार नाशिल्ल्यान कामां सारकी जायनात. हांव 100% सांगू शकता की इलेक्ट्रिसिटीक जर आमी कॉन्टॅक्ट करपाक गेले जाल्यार तांचे कितें चडशे फोन्स अवेलेबल नासता. तेंचे कंट्रोल रूम म्हाका दिसना कोण आसलो जाल्यार एंगेज मेळटा. फायर सर्वीस आमची थंय पावतली तेन्ना ते अवेलेबल आसनासले. सो ताका लागून झाडां कट करपाक आमकां डिफिकल्टीज जाता. इतले मजगती उदकाक हाल जातात म्हूण केप्यां पिर्लाच्या लोकांनी PWDचेर मोर्चा व्हेलो. म्हाज्या देवाडेन टॅप बसयला, पूण त्या टॅपाक आयुश्यान आमचे एक थेंब सुद्दां उदक येयलें ना. तो बेस्ट बसयल्लो, ताका लागून तेजेय सांगला तो टॅप काडून तरी व्हरा म्हणून. जाली 4-5 वर्सां मायज जाली, 5 वर्सां जाली अजून त्या टॅपाक एक थेंब उदक येयना. तुमी येवन इन्क्वायरी करा येता काय येना तो. 4 फावट कंप्लेन केल्ली. पयलीं हांवूच येवन कंप्लेन करतालो हांगा. हांव येवन स्वता येवन कंप्लेन करतालो. मागीर तो जे कोण तेजें म्हाका नांव लक्षात ना, तो येवन थंय इन्क्वायरी करून गेलो ना आपूण तुमकां उदक दिता म्हणून, पूण आमकां उदक दिलें ना. प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी ब्रिजेश देसाय. GCAची वेंचणूक थारायल्ल्या प्रमाण जातली आनी सगळ्या क्लबांक मतदानाचो अधिकार आसतलो. मात कोर्टान नेमिल्ले GCAचे वेंचणूक समितीन चांचणे उपरांत क्लबांक पात्र थारावंक जाय. हायकोर्टान ब्रेस्तारान निकाल दिलो. GCAन ताकतिकेन नव्यान नेमिल्ली वेंचणूक समिती बेकायदेशीर. आतां हायकोर्टान नेमिल्ली समिती उमेदवारांचे अर्ज तपासतली. GCA खंय सुप्रीम कोर्टांत वचपाची तयारी करता. GCAन नव्यान नेमिल्ली वेंचणूक समिती हायकोर्टान बेकायदेशीर थारायल्या. 23 जूनाक ही समिती नेमिल्ली. आतां हायकोर्टान नवी समिती नेमल्या. निवृत्त न्यायाधीश AP लवंदे, आदोगाद नितीन सरदेसाय आनी रजनीकांत लावणीसाक समितीर घाल्यात. Some of the nominees that we had given were fraudulently rejected and they had used some other documents and put in their own nominees as our nominees. So that the court has found prima facie to be true. GCAच्यो आदल्यो 2 वेंचणूक समित्यो मुक्त आनी पारदर्शक नाशिल्ल्यो म्हूण हायकोर्टान म्हणला. 13 जूनाक क्रिकेट क्लबांच्या प्रतिनिधींनी दिल्ले अर्ज ND अगरवाल समितीन चुकीच्या पद्दतीन भायर मारिल्ले. कोर्टान आतां सगळ्या 104 क्रिकेट क्लबांक मतदानाचो हक्क दिला. The court has appointed a 3-member committee headed by the retired judge of the High Court, Justice AP Lavande,
and they have been directed to consider the voters list as finalized on the meeting at 30th of May. That is, all 104 clubs should be allowed to vote. रजनीकांत लावणीसाच्या फुडारपणांतल्या वेंचणूक समितीन संविधान आनी आचार संहिते प्रमाण केल्ली कारवाय योग्य दिसना म्हूण हायकोर्टान म्हणला. ताका लागून हायकोर्टान आतां तिसरी समिती नेमल्या. निवृत्त न्यायाधीश लवंदेच्या फुडारपणाखाला नेमिल्ली समिती उमेदवारांचे अर्ज तपासतली. जीसीएचे चेतन देसाई गटाक निकालान उमेद जाली. And we are pleased to hear that the order given by the Honorable Court, all these 64 clubs which were deprived of rights, and among them the 24 clubs, they had different nominees, almost the forged proxies. So we thought it wiser that we approached the legal option, and finally we succeeded in getting that. हे केशीन न्यायालयाच्या निमण्या निकालाचेर जीसीए वेंचणुकेचो निकाल निंबून आसतलो म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी चेतन गवस. घेऊ एक विराम.